बाब राजेश कलंगूटकार आज आमच्या पार्टीन फॉर्मली जॉइन जाता. तांची वळख करून पयली दिता. राजेश कलंगूटकार फाटले झेडपी इलेक्शन जाल्ले ताणें कंटेस्ट केल्ले, इंडिपेंडंट कंटेस्ट केल्ले आनी बऱ्यापैकी मतां काडिल्ली. मया ही जी अशी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, आमी जेन्ना वीज आंदोलन सुरू केल्लें ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें वीज आंदोलन चालू आसा, बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आयिल्लो. ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो स्थानीक आमदार आसा ताका तुमी सगळ्यांनी पळयल्लें, जेन्ना मुखेलमंत्री जो म्हणटा डोर स्टेप डिलिव्हरी, कितें नांव दिलां कितें नांव दिलां तें सरकार तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी तो वता, लोकांक एका कडेन हाडटा, तेन्ना कशो उशो घालून मयेच्या लोकांनी तांकां थंयच्यान पयस केल्लें, कित्याक काम कसलेंच थंय जावना. आनी आमची जे वीज आंदोलन मिटींग जाल्लें, मागीर जॉब रजिस्ट्रेशन बऱ्यापैकी प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. प्रत्येक जाण ते घरांतले लोक मये कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे जाण भायर आयल्यान नोंद केल्या, आमचें जॉब रजिस्ट्रेशन जावं वीज रजिस्ट्रेशन जावं. आनी आज जे सगळे जमल्या मयेचे नागरीक, मये कॉन्स्टिट्युन्सी जे राजेशा बरोबर जोडिल्ले आसा, तांचे सगळ्यांचे स्वागत आसा आज ह्या मिटिंगेक. राजेशची वळख करून दिवपाक ते गेली 22 वर्सां लेक्चरर आसा इन बिझनेस मॅनेजमेंट एट डॉन बॉस्को हायस्कूल. बरी एकदम शिकिल्ली पदवी आसा तांचे कडेन. ताणें MBA केल्लें आसा, MA इन सोशियोलॉजी आनी इकॉनॉमिक्स केल्लें आसा, आनी बऱ्यापैकी BEd जावन डॉन बॉस्कोन गेली 22 वर्सां शिकयता. तशेंच कला क्षेत्रांत सुद्दां तांणें नामनेचें काम केल्लें आसा. ते स्टेज आर्टिस्ट आसा आनी बऱ्यापैकी प्ले जे आसा, कोंकणी ड्रामा किंवा मराठी ड्रामा हातूंत ताणें डायरेक्ट केल्ले आसा आनी एक्टिंगूय केल्ली आसा. आनी मेन जे वावर आसता ते सोशल वर्क. मये कॉन्स्टिट्युन्सीन सोशल वर्क जे आसा, खुबशे मुद्दे जे आसा, स्थानीक मुद्दे आसा मयेच्या लोकांचे, ते सदांच तो घेवन अग्रेसर आसा, सदांच फुडें आसा. तो प्रेसिडेंट आसा मराठी सांस्कृतीक केंद्र मये. तशेंच फाटले 5 प्रेसिडेंट आसा सम्राट क्लब 2018-19 वर्सा. सो ह्या जे कारकीर्द आशिल्ले जे सम्राट क्लब, तशें प्रेसिडेंट सांस्कृतीक केंद्र, मोठे वावर ताणें केल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें मयेचे नागरीक आसा ते. आनी आमकां आज खोस भोगता की राजेश कलंगूट सारके तरणाटे जे आसा, जे बऱ्यापैकी सोशल वर्क करतात, ते आमच्या पार्टीन आज सामील जाता आनी तांचें स्वागत आसा. समय में गोवा के लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत होने वाली है और गोवा में आम आदमी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी और लोगों के भविष्य के उनके सपनों को साकार करेगी. और जिन साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन की है, मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूं. इससे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत होंगे और मैं समझता हूं इससे गोवा भी मजबूत होगा. आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी है और अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने देश की राजनीति को बदलने का संकल्प लेकर राजनीति की शुरुआत की और चुनाव से पहले किए हुए वायदों को एक धर्म ग्रंथ की तरह मानते हुए अपने सारे वायदों को पूरा किया और लोगों के अंदर यह विश्वास पैदा हो गया कि हो तो सकता है. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी या उसके बाद जब भाजपा की सरकार थी, क्या उन्होंने अपने चुनावी वायदों को, जो उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, वायदा किया था गोवा की जनता के साथ, क्या उन्होंने वो वायदे पूरे किए? अगर नहीं किए हैं तो फिर ऐसी सरकार को फिर से चुनने की जरूरत नहीं है. आपको ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी की सरकार चुनने की जरूरत है जिसने अपने वायदे पूरे करके जनता के को ईमानदारी के साथ करके दिखाया हो. 1 वर्सा पयलीं आम आदमी पार्टीचे जे कॉर्डिनेटर हांगासर गोंयांत आसा ते म्हज्या संपर्कान आयले आनी त्या वेळार आम आदमी पक्षान जॉईन जातलो काय कितें हो मोठो प्रश्न आसलो. पण त्या उपरांत दिल्ली सरकारा बद्दल माहिती फायंड आउट करपाचो प्रयत्न केलो. त्यांचे काम कितें दिल्ली सरकारान चल्लेलें आसा किंवा दिल्लीन चल्लेलें आसा हेच्या बद्दल माहिती घेवपाचो प्रयत्न केलो. आनी हांव स्वता शिक्षण क्षेत्रांत आसल्या कारणान शिक्षण क्षेत्रांत कितें काम आसा, शिक्षण क्षेत्रांत कितपर्यंत आम आदमी पार्टीन दिल्लीन काम केल्लें आसा हेच्या बद्दल माहिती घेवपाचो प्रयत्न केलो. आनी त्याच्या नंतर जे ट्रान्सफॉर्मेशन जे दिसपाक येयलें, हांवेन इवन जो आपले दिल्लीचे जे
उपमुख्यमंत्री आसा सिसोदिया तांच्यांनी एक बूक बरयलो आसा शिक्षा म्हणून. तो बूक हांवें मागून घेतलो आनी ताजेर वाचन केलें. तेजेर वचून फायंड आउट केलें की बाबा कितें तरी वेगळें करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ते सगळें पळयल्या उपरांत विचार येयलो की गोंय आमच्या दिल्ली पेक्षा ल्हान आसा. पॉप्युलेशन कंपॅरेटिव्हली दिल्ली गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसा. आणि गोंय हे असं आमचं क्षेत्र आसा की हांगासर ह्यो ज्यो गोष्टी दिल्ली सारख्या क्षेत्रांत करू शकता त्या गोंयान आमी काय कशें करू शकता. गोंय फ्रेश नॉन करप्ट विजन असलेलें सरकार जाय तरूच हो प्रश्न सुटू शकतलो. बऱ्यापैकी मयी मतदारसंघात प्रश्न आसा आनी तेका लागून म्हाका दिसलें की आम आदमी पार्टी हो एक असो पक्ष आसा की जेका विजन आसा, जेचे कडेन फाल्यां कोण इन्फ्लुएन्स करू शकचे ना, कोण दबाव हाडू शकचे ना मयी मतदारसंघातले प्रश्न सोडपाक लागून. आनी तेका लागून असे लोक असतात हांगासर जेंच्याकडे हुशारगी आसा, जेंच्याकडे इंटेलिजन्स आसा, जेंच्याकडे कॅपॅसिटी आसा काम करपाची आणि काम करून घेवपाची कॅपॅसिटी आसा, असे लोक हांगासर आसात. बरे लोक हांगासर आसात. म्हणून अशें दिसलें की आम आदमी पार्टीन जॉईन जावचें. ह्याच बरोबर म्हज्या मयी मतदारसंघातल्या इतर सगळ्या म्हज्या भावंडांक आणि भयणांक विनंती करीत की ह्या वेळा मयी मतदारसंघात आमी आम आदमी पार्टीचो सीट नक्की जिखून हाडया. त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांक विनंती करत की एक पर्टिक्युलर टाइम जाल्या उपरांत आमकां हो बदल करपाकूच जाय. बदल जालो ना ती चेंज जी म्हणटा, बिकॉज इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. चेंज ही जावपाकूच जाय आणि आमी सगळे जाण मिळून सगळ्या गोंयकारांच्या आणि मयी मतदारसंघातल्या प्रत्येक घराकडे आणि घरातल्या प्रत्येकाकडे पावपाचो प्रयत्न करूया आणि प्रत्येकाचे दुःख दूर करपाचा प्रयत्न करूया.